आरजी पक्ष विसर्जित करपाचो आमचो कसलोच हेतू ना. कायद्याप्रमाण कोणाक एकल्याक ते करपाक मेळचे ना अशें आरजीपीचो पदाधिकारी अजय खोलकाराचें म्हणणें. जाल्यार केंद्रीय समितीच्या एकूय बसकेक आमदार विरेश बोरकर हजर रावंक ना. देखून सोमारच्या बसकेक विरेशान हजर रावन सोक्षमोक्ष लावचोच पडटलो असो उलो आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हांणी मारलो. सरकार मीन धन्यांच्या हातांतले बावले जाल्यात देखून मीन कंपनीचे लाड जातात असो आरोप पर्यावरण मोगी रमेश गांवस हांणी केला. गांव काबार करपी मायनी नाकाच अशी फेर मागणी तांणी केली. मायनिंगा विरोधात संघटीतपणान लढो दिवपाचो निर्णय लेगीत मुळगांवांत जाल्ले मायनिंग विरोधी बसकेंत घेतलो. आकेबाश ग्रामसभेत मेगा प्रकल्प आणि स्मार्ट मिटरावेल्यान बोवाळ जालो. ग्रामस्थ तशेंच पंच वांगड्यांच्या तेक्यान प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाचो बांदकाम परवानो रद्द करपी आणि स्मार्ट मीटर बसोवपाक विरोध करपी थाराव ग्रामसभेत मंजूर जालो. मायनिंग विशयावेल्यान आयतारा जाल्ली पिळगांवची ग्रामसभा मातशी तापली. सारमानस रस्त्यावेल्यान जावपी मिनाची येरादारी पावसांत बंद दवरची अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केली. गुटखा खावपी आणि मडकेकार म्हणून फामाद आशिल्ल्या मनशाक थियेकार कशेच वेचून हाडचे नात अशी जाप मंत्री निळकंठ हळर्णकारान किरळ कानोळकाराक दिली. थियेचो आमदार फ्लायट मोडार गेला आणि ताणें थियेत कसलेच काम करूंक ना अशी टिका किरण कानोळकारान केल्ली. थियेंतल्यान अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची घोशणा केले उपरांत किरण कानोळकार उलयतालो.
पुणेच्या नागसर कुर्टी वाठारातल्या दादल्याची कूड कुळे वाठारातल्या दूधसागर न्हंयेत सापडली। ही कूड राजेश नायक हाची आशिल्ल्याचे कळटा। ताची कूड उफेतना दिसून आयली। पुलिशेन ताची कूड भायर काडून पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। बायणाच्या उड्डाण पुला सकयल एका अनवळखी मनशाची कूड कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडली। पोलिसांनी घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो आणि कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। जायते जाण संवसार भोंवणीचें सपन पळयतात, पूण तें साकार करपाचें धाडस खूब कमी करतात। केरळांतल्या 32 वर्सांचो श्याम पोलान जिद्दीन आनी आत्मविश्वासान आपल्या आवडीच्या सुण्याक घेवन सायकलीन 7 देशांचो प्रवास करपाक भायर सरला। कोचीन सावन सुरू जाल्ली ही खाशेली भोंवणी आतां गोंयांत पावल्या। श्यामाचो हो अविश्वसनीय प्रवास सध्या सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेता। बेकायदेशीर सांठोवन दवरपाच्या प्रकरणात हणजूण पुलिशेन एका अनवळख्या मनशा आड गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अशेल शिवोले हांगा खण खातें आनी पुलिशेन केल्ल्या संयुक्त तपासणी वेळार सुमार 14 घन मिटर बेकायदेशीर रेंवेचो सांठो दिसून आयलो। देखून खनीज चोरी प्रकरणात कारवाय केल्या। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। भांगराच्यो बोगस वस्ती घाणाक दवरून सीएसबी बँकेची 7.35 लाखांची फटवणूक केल्ल्या जन्नत हनबर कदाती ह्या सध्या रावपी करंजाळे मूळ मोरादाबाद उत्तर प्रदेशातल्या बायलेक पणजी पोलिसांनी अटक केल्या। ही केस नोंद जाले उपरांत ती फरार जाल्ली, पूण गुप्त म्हायतीचेर आदारून पोलिसांनी सांपळ वचून तिका अटक केली। ह्या प्रकरणात पणजी पोलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. वेर्णाच्या केसरवाल वाठारांतल्या टोयोटा शोरूमा लागसार रसायनीक कंटेनर भरपी ट्रक उमथल्ल्यान व्हडा प्रमाणात येरादारी आडकून पडली. रसायन रस्त्यार पडिल्ल्यान बरीच निसर जावन दुचाकी निसरल्यो. हे घडणुकेक लागून कांय वेळ येरादारी आडायली. ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच पुलीस आनी उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून पळोवणी केली. सुदैवान ह्या घडणुकेत कसलीच जिवीतहानी जावंक ना. सगळ्यांक वेंचणूक लढपाक अधिकार आसा. 2007 सावन आपूण भाजपाचो कार्यकर्तो आसा. आपूण लोकां खातीर वावुरता. लोकांच्या आशिर्वादान आपूण आमदार जाला. लोक आपल्याक 2027च्या वेंचणुकेत वेंचून हाडटले. भाजप आपल्याक तिकेट दितले अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा सांगता. भारतीय हवामान खात्यान झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल आंध्र प्रदेश, कोकण, गोंय, तेलंगणा खातीर फुडल्या 2 दिसांत वादळी वाऱ्यासयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. मजगतीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भात गरमेचे ल्हार वाडपाची शक्यताय उक्तायल्या. देखून लोकांनी गरज असल्यारूच घराभायर वचचें असो सक्त सल्लो तज्ञांनी दिला. आदल्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत जुगाराच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण देशांत सगळ्यात चड आसा. 2023 वर्सा जुगार कायद्याखाला 673 गुन्हे नोंद जाल्ले. 2022च्या अहवाला प्रमाण गोंय बलात्काराच्या प्रकरणांत वयर आसा. नोंद जाल्ल्या 75 प्रकरणां मदलीं 57 प्रकरणां सुमार 76% 18 वर्सां सकयल्या चलयां आड आशिल्लीं. गोंयांत सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाची गती मंद आसा. सुमार 60% सायबर गुन्ह्यांव अजूनय उक्ताडार येवंक नात. एनसीआरबीचो हो अहवाल गोंयच्या पर्यटन, ड्रग्स, सायबर गुन्हे आनी रस्ते अपघातांच्या स्थितीचेर बारीक लक्ष दवरपाची गरज उक्तायता. 2026 वर्साच्या सुरवेक उजवाडाक आयिल्ल्या पुलिसांच्या अहवाला प्रमाण 2025 वर्सा गोंयांत गुन्ह्यांचें प्रमाण भिरांकूळ रितीन वाडिल्लें दिसता. पोरू दिसाक सरासरी 10 गुन्यांव नोंद जाले, जाचो वट्ट आंकडो 3200 वयर आसा. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरोन एनसीआरबीन 2024 वर्साचो गुन्ह्यांचो अहवाल जाहीर केला. त्या प्रमाण देशांतल्या वट्ट गुन्ह्यांत 6% उणाव जाला. पूण राजधानी दिल्लीत बायलां आनी जाणट्या नागरिकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न अजूनय हुस्क्याचो विशय आसा. मेट्रो शारामदी बायलां आडच्या गुन्ह्यांत दिल्ली
परतून पहिल्या क्रमांकाचेर पावलो. अहवाला प्रमाण 2024 वर्सा मेट्रो शारांमदी बायलां आडच्या गुन्यांवात दिल्ली सगळ्यात मुखार आसा. दिल्लीत 2024 वर्सा बायलां आड 13,396 गुन्हे नोंद जाले, जे 2023 वर्सा 13,366 आशिल्ले. दुसरे वटेन तामिळनाडूत बायलां आडच्या गुन्यांवात 1.5% वाड उणाव जाला. देशांत बायलांचेर जावपी गुन्यांवांचो दर 2023 वर्सा 66.2 आशिल्लो, तो आतां 64.6 मेरेन देंवला. देशभरांत जाणट्या नागरिकां वयल्या गुन्यांवांत 16.9% इतली चिंताजनक वाडल्या. 2024 वर्सा वट्ट 32,602 गुन्यांव नोंद जाल्ले. भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्ल्या अदमासा प्रमाण अंदमान आनी निकोबार आयलंडाचेर गडगडाटा सयत पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. ते भायर पावसाचो ऑरेंज अलर्ट पश्चिम बंगाल, सिक्कीम ह्या राज्यांक दिल्ल्याचें कळटा. ओग्यांनी पावसाची शक्यताय लेगीत खात्यान अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल, केरळ, महे आनी लक्षद्वीप ह्या हांकां दिल्ली आसा. देखून ह्या सगळ्या राज्यांतल्या तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या लोकांक सादूर रावपाचो इशारो दिल्लो आसा. सध्या गुजरातांत गरमेचे ल्हार बरेच वाडिल्ल्यान मनशां सयत जनावरांकूय बरेच त्रास सोंसचे पडटात. देखून मोनजातींचे हे त्रास उणे करपा खातीर खासा उदकाचे फव्वारे, तांच्या पांजऱ्यांनी उदकाची सोय, आयस क्यूब्स लेगीत माकड, बेर्स, बिबटे तशेंच वाघां खातीर खासा उपलब्ध करून दिल्ले आसात. तशेंच तांच्या जेवणा खाणांतूय वेगवेगळे आनी गरजेचे अशे वेटरनरी सप्लिमेंट्स घालून दिवप सुरू आसा. वाडट्या गरमेंत ह्या जनावरांक डिहायड्रेशन जावपाक जायना म्हणून ह्या सगळ्या म्हत्वाच्या गजालींची कुयदाद घेतात अशें कळटा. ते भायर ह्या जनावरांकूय ह्या गिमांत गरजेची अशी काकडी, काळींग अशा हंगामी फळभाज्यांचो आस्पाव केल्लो आसा. तांकां सावळी मेळची म्हणून लेगीत तांच्या पांजऱ्या वयर माडाची चुट्टां थापल्यात. वरांच्या गॅपान उदकाचे फव्वारे लेगीत शिपडायतात. ही सगळी सुविधा सध्या वडोदरा गुजरातच्या सयाजी बाग अभयारण्यात दिवप सुरू आसा. त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस रेल्वेच्या 2 AC कोचांक उजो गेल्यान पुराय कोच लासून काबार जाले. सुदैवान घडणुकेत खंयच्याच प्रवाशाक लुकसाण जावंक ना. उजो गेल्ल्याचे कळटा सगळ्या प्रवाशांक सुरक्षीतरित्या भायर काडिल्ल्यान व्हड दुर्घटना टळ्ळी. ह्या दुर्घटनेक लागून दिल्ली मुंबय रेल्वे मार्गाचेर परिणाम जालो. मजगतीं ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार दाखल जावन उजो आटपात हाडपाचो पुरेपूर यत्न केलो. मात आतां नेमको उजो लागलो कसो हाची तपासणी करपा खातीर फॉरेन्सीक पंगड लेगीत तैनात केल्ले आसा. महाराष्ट्राच्या नाशिकातल्या एका भांगराच्या दुकानात आर्मां घेऊन येऊन लुटमार करपाचो यत्न जाल्ल्याची धक्कादायक बातमी उक्ताडार आयल्या. आर्मां घेऊन येतकीच हे दुकानाच्या मालकान तशेंच एका बायल स्टाफान तांचेर परते वार केले. चोरट्यांनी ह्या स्टाफाक धमकावन लुटमार करपाचो यत्न केलो खरो, मात तांच्या हाताक साप उण्यो भांगराच्यो वस्ती लागल्यो. ह्या पुराय घडणुकेची CCTV फुटेज सध्या समाज माध्यमाचेर व्हायरल जाल्ली आसा. तशेंच पुलिसांनी कागाळ नोंद करून तपासाक सुरवातूय केल्ली आसा. ह्या लुटमारीत दुकानदार आनी ताचो स्टाफाक किरकोळ दुखापत जाल्ल्याचें समजलां. हैदराबादच्या मलकाजगिरी पोलिसांनी दरोड्याची केस सुटावी करून व्हड यशस्वी कारवाय केल्ली आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दरोडेखोर नेपाळी आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. वट्ट 5 जाणांची ही टोळी आशिल्ली. खंय तांचे कडल्यान 60 तोळ्यांच्यो भांगरा वस्ती,
15 किलोची रुपयाची वस्ती, 2 मोबाईल फोन, $, 3,000 कॅश आणि हेर सामान जप्त केल्लें आसा. आणि कांय दिसां पयलीं दोतोर गोबायलेच्या घरांत चोरी केल्ली. ही कारवाय करपा खातीर पुलिसांनी वट्ट 250 CCTV चेक केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. एक दागेदोरे जोडून पुलिसांनी ही कारवाय केल्ल्यान तांची सध्या बरी तोखणाय जाता. दिल्लीच्या क्रायम ब्रांचान केल्ल्या म्हत्वाच्या कारवायेत इमिग्रेशन फ्रॉड रॅकेटीचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत एके बायलेची सुमार 1.83 कोटी रुपयांची फसवणूक जाल्ल्याची उक्ताडार आयला. एकल्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. कॅनडाचे इमिग्रेशन दिता, वर्क परमीट तशेंच बिझनेस ओनरशीप दिता अशें सांगून फसवणूक केल्ली खंय. ते भायर परत व्हिसा रिजेक्ट जावन लेगीत फटीची आश्वासनां दिवन पयशे उखल्ले अशें कळटा. सध्या ह्या पुराय प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. हैदराबादात एक फटीचो दोतोर सापडिल्ल्याचे उक्ताडार आयला. हो दोतोर बेकायदेशीर रितीन वेवसाय करतालो तशेंच ताचे कडल्यान बेकायदेशीर इनसामाय जप्त केल्ली आसा. ताचे कडल्यान दोतोरकी प्रॅक्टीस करपा खातीर कसलेच योग्य परवाने नाशिल्ले. मात हो वेवसाय करून पयशे मेळटाले म्हणून ताणें लोकांच्या जिवा कडेन खेळ सुरू केल्लो. मात निमण्या पुलिसांनी ताका धरून ताब्यात घेतला. सध्या ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. संवसारीक भलायकी संघटनेन डेमोक्रेटिक रिपब्लीक ऑफ काँगो आणि युगांडात इबोला प्रकोप जाल्ल्याचे सांगीत भौशीक भलायकी संदर्भातली आंतरराष्ट्रीय चिंता उक्तायत आणीबाणीची घोषणा केल्या. ह्या इबोला प्रकोपाक लागून शेजारच्या देशांक धोको निर्माण जाला. हो प्रकोप बुंडीबुग्यो व्हायरसाक लागून जाल्ल्याचे स्पष्ट जालां. DRCच्या इतोरी प्रांतात आतां मेरेन बुनिया, रवांपारा आणि मोंगब्लाऊ सयत उण्यांत 3 भलायकी वाठारांनी 80 दुबावित मरणां, 8 प्रयोगशाळेंतल्यान पुष्टी जाल्ल्या दुयेंती आणि 246 दुबावित दुयेंती मेळ्ळ्यात अशें संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या भलायकी एजन्सींतल्यान निवेदनात म्हटलां. फ्लॅमिंगो ही भटके आणि काळ्या प्रमाणात स्थलांतरित करपी सुकणी. मात ही सुकणी वर्सुकी थारावीक असो तांचो मार्ग पाळिनात, पण हंगामी बदल, अन्न उपलब्धताय आणि उदकाची पातळी या बदलांप्रमाण प्रवास करतात. अशी ही लाखांनी संख्यांनी फ्लॅमिंगो सुकणी मुखेलपणान ग्रेटर फ्लॅमिंगो आणि लेसर फ्लॅमिंगो जातीची हजारांनी मैल प्रवास करून भारताच्या वेटलँड वाठारांनी उडून येतात. याच फ्लॅमिंगो सुकण्यांची एक प्रजाती नवी मुंबईत दिसून आयली. हो देखाव पळोवपाक खूप सुंदर आणि मन भुलवणो आशिल्लो.
वाढत वस्ती उष्णता आणि सेगीत घाम आयिल्ल्यान जायत्या घरांनी एसी ही गरज जावन पडल्या, पूण एसीच्या दिसपट्ट्या वापराक लागून घरांतली भुरगीं चड करून दुयेंत पडटात असो गैरसमज पालकांमध्ये आसा. हे संबंदीत तज्ञांचे मत जाणून घेतले उपरांत कांय म्हत्वाचे प्रश्न उजवाडाक आयल्यात. एसी स्वता रोग निर्माण करिना, पूण एसीचो अयोग्य वापर केल्ल्यान भुरग्यांचे भलायकेचेर वायट परिणाम जावंक शकतात. खासा करून एसीचे तापमान चड उणें दवरप, वेळार वेळार एसी फिल्टर निवळ करप ना आनी कुडीत योग्य हवामान नासप हांकां लागूनय जायते त्रास जावंक शकता. एसीच्या थंड हवेक लागून कांय भुरग्यांक थंडी, खोकली, गळो दुखप वा कात सुक्की जावं येता. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार वातावरणात अचकीत जावपी बदल. भायर उजो ओंकपी सूर्य आनी घरांत सुरू आशिल्ले एसीक लागून सामकें थंड जाल्ले वातावरण बदला कडेन जुळून घेवप कठीण वता. तातूंत ल्हान भुरग्यांची प्रतिकार शक्त मुळात उणी आशिल्ल्यान ताचो त्रास जावपाक शकता. एसी वापरतना 24 ते 26 अंश सेल्सियस तापमान योग्य मानतात. तशेंच दर 2 ते 3 सप्तकांनी एसी फिल्टर निवळ करप गरजेचें आसता, कारण अशे घाण फिल्टर हवेत धुल्ल, जंतू आनी एलर्जी पातळपाक शकतात, जाका लागून भुरग्यांक एलर्जी वा श्वास घेवपाची समस्या जावपाची शक्यताय वाडटा. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड जावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर